भाव भयणीनो, आख्खी रातभर जागरण करून आतां आमी हे मिसाचे भेटेन भाग घेवन हे आयचें रात जागरण सोंपयता. हे मिसाचे भेटेन आतां आमी वांटो घेता आसतना सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जी भोव करून आमची मागणी आसात आमी आख्ख्या रात जागरणाक देवाक उबारल्यान, तशेंच तुमची मागणी जायत्यांनी घडये तुमकां सांगला आपणा पासत माग म्हूण. जायती जाणां घडये आयज येवपाक सोदतालीं म्हणल्यार तांकां येवपाक घडये मेळूंक ना. तर तांच्याय नांवान तांची मागणी आयज आमी देवाक उबारुया. आनी खेरीत भाशेन आमचे फिरगोजे पासत, आमच्या फिरगोजींतल्या भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, वाडलोल्यां पासत, आमच्या फिरगोजींतल्या गोराब्यां पासत आमी आयची मिसाची भेट भेटोवया आनी आमची जण एकल्याची इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन येवकार आमचे मदें फादर पिटर ब्रिटो आयज खेरीत भाशेन सकाळीं उठून आमचे पासत ही मिसाची भेट भेटूंक तो आयला. ताच्या वावराचेर भोव करून सांत जुझेवाजाची सांक्वारीन तो आसा आनी सांत जुझेवाजाचें भक्तीपण वो देवस्थान वाडोवंक जायती तजवीज घेता. जाल्यार ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणींनो आनी आपुरबायेच्या तरणाट्यांनो, रात्र जागरण करून जेजू सांगाता वेल सारून आमी आतां पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेता. आयज आमी प्राचीत काळाचो चवथो आयतार पाळटा आनी आयचो विशय संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. आमचें दर एकल्याचें तारण देवाच्या हातांत आसा. आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडून देवान आमच्या तारणा खातीर ताका कुर्सार किळायलो. आपल्या पुता उद्देशी ताणें आख्ख्या मनीसकुलाची सोडवण केली आनी आपलो वर्तो मोग दाखोवन दिलो. जो जेजूचेर बावाट दवरून चलता तो सोडवणेची यात्रा पूर्ण करून आपलें तारण जोडूंक पावता. ह्या प्राचिताच्या काळांत आमचो बावाट जेजूचेर दवरून दर दिसा ही संवसारीक यात्रा चलतना जेजूच्या पावलांनी चलून आमच्या तारणा खातीर आमी वावरूंक तशेंच आमी आत्मीक वाटेन अदीक जागृतायेन वाडच्याक बारी वावुरतल्या आमच्या पादविकाराक फादर बॉलमॅक्स, पातकूर फादर पिटर आनी हे रात जागरणेक आपलो वेळ सांगात आनी शिकोवणेन हेस्टीन फेर्रांव आनी फादर पिटर ब्रिटो आनी तांच्या वावराचेर सुबां आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. आतां आयकल्ली ही कल्पना मतीन धरून ह्या खेरीत रात जागरणेच्या दिसाक आमी सोंपयता आसतना, रातीक सोंपयता आसतना आमी हे प्राचीत रितीन भुक्तीपणीन आनी बावार्थान वांटो घेवया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सोम्या जेजू, तुजो मोग शीम मेर नासलोलो,
पूण साबार पावटी हो तुजो शिममेर नासलोलो मोग ओळखूंक घेवंक आमी विसरल्यांव. तुजे सारकी मोगाल जावंक आमी चुकल्यांत. आमकां बोगोस सायबा. सोमया काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. बऱ्या कोरण्याचें जिवीत आमी जियोंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रोचल्यांत. क्रिस्ता जेजू, तुज्यो कोरण्यो आमच्या जिविताचो भाग करूंक आनी त्यो कोरण्यो वरवीं चलूंक आनी जियोंक आमी चुकल्यांत. आमचें जिवीत बऱ्या फळांनी भितरलीं जावंक ना. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरो. सुम्या जेजू, आमा पातक्यां सोवें तुजी दयालाय कितली व्हड. आमी पातकान पडटाव तेन्ना तुज्या दयालायेचो उगडास करूंक आमी विसरल्यांव. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. ज्यो आमच्यो सगल्यो चुकी आमी बोगसण्याची मागणी जी घातलेली आसात ती आतां आमी जेजूच्या पांयाशी तांकां उजो लावन आमी सगलीं आमची पातकां जेजू पुसून उडयता हाची खुणां आमच्या मुखार दवरता. प्रार्थोया. आमकां जाय थंय देवा लागीं हे मिसाचे पेटीन मागुया. देवा आमच्या कन्नोळ्या बापाव, आमा पातक्यांक बोगसणें दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवनशाक अप्रेमीत मोगान तुवें एक अजापांचो उपाय येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण होच अप्रूप मोगाचो गूट येवची आसा ती दोबाजीक पास्क परबेन आमी समोरमथाव. तरी परब बावार्थान आनी भोक्तीन पाळूंक उर्बेवंत काळजाचे आथुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचोशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल यादनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोश्टी गातकेपणां वाडयत गेलो. हेरां राष्ट्रांची सोर लोजेची कर्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मानाक जेरुजल्यांत पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडले, कित्याक तो आपली परजां आनी आपलें ठिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कोऱ्यो केल्यो, तांच्या उतरांची बेपर्वा केली, तांच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केलीं. शेवटी आपले पोरजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. काल्देचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें. जेरुजाल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं. सगल्या ताळण्यांतल्या राज मंदिराक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्यांचोय भस्म केलो.
वाटोवलोली तांकां नाबुकोडोसरान बाबुलोनीक परदेसांत व्हेली. थंय प्रेसियेचो राजा सोर्देर चोडोसोर ताच्या आनी तांच्या पुतांच्या गुलामपणांत ती जियेली. हे भाशेन जें उतर सोर्वेस्पोर जेरेमियाचे तोंडी उलयलोलो तें शाती पावलें. आपल्या सोनवाराचें फारीकपण दिवसोर आपल्या उपदारांचे दीस सोंपोसोर 70 वर्सां सोरून वचोसोर हो देश सोनवाराच्या बेकारपणान उरतलो. आनी सिरियस ह्या पेर्सियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियाच्या तोंडी सोर्वेस्पोर उलयलोलो तें उतर पालचे खातीर सोर्वेस्परान पेर्सियेच्या राजा सिरियसाच्या मनान स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत अशें पोरगोट करूंक आनी तोखतांचेर मारून प्रोसीत करूंक लायलें. सिरियस पेर्सियेचो राजा अशें पोरगोट कोत्ता. सोर्वेस्परान सर्गीच्या देवान प्रितुमी वेली सगलीं राज्यां म्हजे आधीन केल्यान. जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताचो देव तांचे सवें आसूं आनी तो थंय चडून वचूं. देवाचें उतर हें. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. जबाब: तुजो उदकास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. बाबोलिनीच्या नदयेचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणीच्या हिरव्या रुखांचेर आमची सितारां आमी उखलून सोडलीं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. तेन्ना तुवें आमकां दवरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायतालीं तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. सोर्वेस्पराचें गीत परक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुजल्या हो म्हजो उजवो हात धरूं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळे म्हजें सुकें वयर जेरुजल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. बागयुंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्ल्या तेन्ना क्रिस्ता सवें ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केलीं आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. हे परी जेजू क्रिस्ता सवें आमच्या थंय आपलें भलेपण दाखोवन फुडलें शिडकावणेक ताणें आमकां उपरिमीत करपाक खोलीत केली. देवाचे कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमीच वस्तुंगी न्हय पूण देवाचे देण्या. हे कामांत आमी मिंजास करूंक न्हय, कित्याक
आमची सोडवण आमच्या कोरण्या वरवीं उपजना. आमी देवाची रचना आपणे आदी फुडेंच तयार केल्लें बरें कोरण्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्तांव जेजू सोबें ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतर हें उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, जसो मोइजेसान अरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणेन देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कर्तुत्वां नश्टी आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक खांठाळटा, आनी आपलीं कर्तुत्वां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणें चलता तो आपल्यो कोडण्यो देवा सोबें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कालचे राती 10:30 आतां हो वेळ मेरेन दोळे उगटेच दवरून रावंक भोव कठीण. कित्याक हो वेळ न्हिदेचो. सगल्यांक तुमकां शाबासकी आनी तोखणाय, कित्याक हे नायट विजील करपाक तुमच्या पादवीकारा बरोबर आनी हेर सगल्या बऱ्या मनाच्या भावा भयणां बरोबर तुमी तजवीज केल्या आनी तुमचे दोळे धामचे सुवातेर उगटेच दवरल्यात. थोड्यांचे मातशे हालतात, एक दोडो बारीक मोठो जाता, कांय नजो, कित्याक हो न्हिदेचो वेळ. देवूय आमकां घोडेक सोजमोतलो जायत. फादर म्हाका म्हणटालो तूं एक टेस्टिमनी दी, आनी ताणें म्हाका चान्स दिवंक ना म्हणून आतां म्हाका चान्स मेवला. पूण टेस्टिमनी म्हणटा आसतना म्हजी टेस्टिमनी हांव दिवंक सोदिना, पूण एका टिचरीची आनी ताणेन जो म्हज्या जिवितान प्रभाव हाडलो ताची तोखणाय. एके भयणीन 25 वर्सां पाटली आपल्या जिविताची एक टेस्टिमनी दिलेली आतांच थोडो वेळ पयलीं. म्हाका उगडास जाता 22 years बॅक गोडणी इस्कॉलान हांव सपुल्लो भुरगो आसलो तेन्ना आमचो एकलो हिंदू धर्माचो टिचर, बरो टिचर, आनी तर भुरग्यांक होमवर्क दितालो. आतांय जशीं भुरग्यांक होमवर्क दितात, आमचे मदें जायत्यो टिचरी आहात, होमवर्क दितालो आनी होमवर्क करून भुरग्यांचो पळयतालो, सगळें बूक मागोन घेतालो आनी मागीर ताचेर रायट रॉंग कितें आहा तें घालतालो. आनी कोणें तर होमवर्क करूंक ना
जाल्यार ताचो एक खेरीत उपाय आसलेलो आनी उपाय असलो होमवर्क तर करूंक ना भुरग्याक फुडें आपयतालो हात फुडें दी म्हणटालो आनी हातान बॉडी दितालो आनी आपलो हात फुडें करतालो मार म्हणटालो म्हणजेर मार 5 बॉडयो मारूंक जाय आसलेल्यो सराच्या हातार कोणाक गाट्स आहात टिचरीच्या हाताचेर मारूंक बॉडयो जेन्ना मिस्टेक केल्या भुरग्यान आनी कोणूच भुरगीं होमवर्क करिनासतना रावन आसलेलीं सगळीं भुरगीं होमवर्क करून येतालीं ताचे क्लासीन एटलिस्ट एर दुसऱ्या टिचरींचे कडेन करिना जायत पूण ताचे क्लासीन शेर्त होमवर्क करून येतालींच सगळीं भुरगीं जायना पासून जाल्यार कॉपी तरी मारून हाडटालीं तेंय करूंक वेळ ना जाल्यार कितेंय तरी बरोवन हाडटालीं पूण कोंतान आन्सर बरोवन हाडटालीं कित्याक सराक मारपाक कोणाक कारेज ना गाट्स ना पूण केन्नाय तरी कोणाचें कितें उरलें जाल्यार मागीर तो सरूय रडटालो आनी मात्ता तो भुरगोय रडटालो कित्याक सराक मारपाक ताचे हात उखलो नासलेले आनी मात्ता तेन्ना सर आपूण रडटालो कितली घडी कठीण सोसूंक जायना ही सीन पळोवंक जायना पूण म्हाका उगड आसतालो 22 वर्सांची घडणी नियाळ कोत्ता आसतना कितें म्हणून सांगूंक कित्याक आमचे सेरमांव सांगोन केन्ना केन्ना मागीर सदांच मागीर तेच सेरमांव हे आमकां दिसतात म्हणटकूच ही खरीच घडणी उगड आसताली म्हाका पूण हातूंतल्यान आमी कितें शिकुया ओ जेजू जो खुर्सार मेला आमचे पासत ताणें कितें केलां आमचे सगळे जुलूम कोश्ट हिणपण असोक्ताय पातोक सगळें आपल्या बुजांचेर घेवन तो मेला जस्ट लायक द टीचर मे बी जस्ट 1% बट ही डीड 100%. 100% ताणें आमचें सगळें खोटेपण आपल्याचेर घेवन तो मेला वन्स एंड फॉर ऑल एकूच पावटी सगळ्यां पासत ताचे सारकें आनीक कोण बलिदान कोत्तलो सो म्हाका दिसना. आयच्या वाचपांनी मातसो आमचो हात लावया. आयचें वाचप हो आयचो आयतार हो आयचो सेवा धर्म आमी म्हटल्यार आयच्या आयताराक म्हणटात लेथारे संडे हें उतर लातीन भाशेन लेथारे संडे जस्ट लायक आदवेंतान आमकां आसलेलो गावदेते संडे म्हणून गावदेते आयतार आनी आमी एडवेंट रीत जी रावंड आसता सदांच ताका 4 वाती आसतात केन्ना मोदेकाद एक आसता 5 आसतात पूण ह्यो वाती आसतना सगळ्यो पर्पल कॅन्डल आसनात एक भितर डिफरंट कॅन्डल कसलो कलर आसता रोज कलर or little pink color pinkish म्हणटकूच एक कलर डिफरंट आहा and that is the third Sunday of Advent आमकां उगडास आसल्यार that is the third Sunday आनी ताका म्हणटात गावदेते संडे टू रिजॉयस टू बी हॅपी कित्याक जेजू जल्माक येवपाक लागींचे दीस पावले जेजू जल्माक येवपाक लागींचे दीस पावले जस्ट लायक दॅट इन लेंट सीजन वो आयचो आयतार मोदेकाचो आयतार ताका म्हणटा आमी लेथारे संडे बट दॅट रिजॉयसिंग इज नॉट to be happy when the Jesus, the child to be born. Jesus जल्माचो आहा, जल्माक येवपाचो आहा. That is a different feeling of happiness. पूण आतां ताका आमी म्हणटा लेथारे संडे कित्याक ताचें मरण येवचें आहा पूण मरणान सोंपना मरणान सोंपना मरणांतल्यान पुनर्जीवन जावन नवो जल्म मेळटा आमकां सगल्यांक आनी तेंच आमी पळयलां आयच्या शुभ वर्तमानान थंय आमकां मेवलां निकोदेमस जेजू लागीं येता बासाबास जी आमी आयकलां तातूंत आमकां मेवता मनशान नव्यान जल्मूंक जाय टू बी बॉर्न अगेन आनी जल्मता आसतना आपले आवयच्या कुसऱ्यान जल्माक येवपाक जाय आमी कोण पोत्तून आमच्या आवयच्या कुसऱ्यान जल्माक येता ना पूण आमी जल्माक येता पवित्र सभेन
बावतीज घेवन आमी सगळीं जल्माक येता पवित्र सभेची वांगडी देवाची भुरगीं आमी जाता म्हणटकूच जेजू सवे आमी सगळीं पुनर्जीवन जावंक जाय एक दीस मेल्या उपरांत टू बी बॉर्न अगेन बिकॉज तो मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जालो सरकार चडलो आनी ताचे सारकें आमी जातले जाल्यार पयले सुवातेर आमकां आसूंक जाय आमच्या काळजान भावार्थ फेथ तो तर आमकां ना जाल्यार आमी गोडेक सांडत आनी त्या पासत आमी म्हणटा जो कोण ह्या जेजूचेर आपली नदर मारता आनी आपलें जिवीत ताका भेटयता ताका सासणाचें जिवीत फावो जायत ताका सासणाचें जिवीत फावो जायत म्हणटकूच ताचेर नदरूच मारल्यार कोता येना पूण ताणें जें कितें केलें तें आमी करूंक शिकूंक जाय आनी त्या पासत फ्रॉम डेजर्ट एक्सपिरियन्स टू रेजरेक्शन आमचो खेरीत विशय आमी ह्या रेतीराक नायट विजिलाक आमी काडलेलो तो इन द सिमिलर टोन फ्रॉम डेजर्ट एक्सपिरियन्स टू रेजरेक्शन म्हटल्यार फ्रीडम आमकां सोडयल्यान ह्या जेजून खुर्सार मरून आनी सोडयल्यान म्हणटकूच आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय सोडयलोल्या भुरग्यांचें जिवीत आनी फ्रीडम म्हटल्यार कितें आमकां फ्रीडम म्हटल्यार जें कितें देवाक मानता तेंच आमी करूं एक बेजीक क्वेश्चन तर आमी तुमकां विचारलो वॉट इज फ्रीडम सत्या म्हटल्यार कितें ल्हान भुरग्याक सत्या म्हटल्यार घरा कडेन मामीन कितें हाडून दवरलां केळीं आपोल चिकू ते ओगे वचोन खावप हें ल्हान भुरग्याक फ्रीडम पूण व्हडल्या भुरग्याक आमच्या व्हडल्या बाबा भयणाक केळीं आपोल चिकू खावप म्हटल्यार व्हडलें पातोक न्हू तें आमचें घरांतल्यान खावप पूण आमकां पातोक म्हटल्यार त्या बरोच व्हडलीं आनीक दुसरीं कहलीं पातकां जायत पूण फ्रीडम म्हटल्यार आमच्या जिवितांत कितें सत्य म्हटल्यार कितें तुका जाय तें करप ना फ्रीडम म्हटल्यार देवाक जाय तें करप आनी त्या पासत फ्रॉम डेजर्ट एक्सपिरियन्स टू फ्रीडम अँड द फ्रीडम लायज इन हीज रेजरेक्शन म्हाकोच्या बाबा भयणीन सोंपयता आसतना आमकां इतलोच उगडास करुया आमच्या जिवितांत देवाचो आशिर्वाद सदांच आसा पूण फकत आमी ताका पळोवंक जाय सांसपूंक जाय भेटूंक जाय ह्या खुर्सांतल्यान कित्याक ताणें आमकां सोडयल्यान टू बी बॉर्न अगेन इज वीथ हीम इन रेजरेक्शन ह्या खेरीत नायट विजिलाक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी सोंपयता आसतना देवा लागीं मागुया हो प्राचीत काळ जावन आमकां एक आदार अदीक ताची सरची आमी लागीं सरच्याक हो गावदे ते संडे जो आमी उगडास कोत्ता लेथारे संडे म्हणून उगडास करून टू बी हॅपी टू बी रिजॉयसिंग जेजू आमचे पासत जल्मलो मेलो पूण सर्गार गेलो आमकां ताणें सर्ग उक्तो केलो हें स्वता आमी सदांच सांबाळूंक हे मिसान देवाचो आदार आमकां मागुया उबी रावया आमचो बाबाट परगोटून म्हणुया सदमानता देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गारांत आमच्या आकार मारी जावं जमून बाळाय कोसलें सकाळ सर्गार चडलो सर्ववेदा देवा वर्षांत वचून तुवें मेल्यान शिव सुबी करूंक येतालो कातोलीक भविश्य सभेक भक्तांचो येता कोरिहेंचें वाड सासणाचें जिवीत हांवें आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातान घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरां आनी जिविताच्या देखींतल्यान सगल्या भावार्थ्यांक देवाचो शिमेर नासलोलो मोग अनुभवूंक आदार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आयकून घे बाबा
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेची ओदी करून गोरिबांची आनीक कोश्टवतल्यांची काळजी घेवंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हो प्राचीत काळ आमकां सोगल्यांक वायट कोडण्यो सोडून आनी बरें तेंच करूंक उलो करता. दोर दिसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करून आमच्या शेगुणी जिविता वरवीं आमचे तारणा खातीर आमी सदांच वावरूंक आमकां सोगल्यांक बापाची कृपा मागुया. आमी सोगलीं ओस्कोत मनशां जितले पावटी आमच्या ओस्कोत पातकी सोयंबाक लागून देवाचेर आनी आमच्या भावा भयणीचेर आमी चुकतांव तेन्ना सोंदान संस्कारा उद्देशीं आमी नितोळ जावंक आनी हे वरवीं बापाचें तारण आमी जोडून वावरूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. ही मागणी तुज्या हातान दोनया आमी घाल्यान ह्या रात जागरणान नायट विजिलान वांटो घेतल्या दर एका बाबा भयणा पासत आमी मागता. तांच्या काळजाचे अंतरेक तांच्या काळजान जें कितें आसा तें तुज्या हातान आमी घालता. तांच्यो गरजो तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. C21 पेज नंबर 37. C21 पेज नंबर 37. खेरीत भाशेन तुमची भेटवणी तुमी भेटयतल्यात आमची ऑल्टर सर्वर्स सिबॉर आनीक पार्टिकुलां घेवन येतलीं. तुमी जण एकल्यान आपआपलें पार्टिकूल काडून सिबॉरीन घालची. Is
म्हज्या बाबा भयणींनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या दयाळ बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भोक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचेंच जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरां मनशांच्या तारुणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची खाळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व खाड्यांनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप सापतल्याक मरणांतली वाटावच्याक मोयजेसान अरोण्यान पितोळचो सोरोप उबारलो, तशेंच एमकोणांतलो सोरोप सापतल्यांक आमकां सासणाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्यास पुताक खुर्सार उबारूंक अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें येवजिलें. बाबार्थान ताचेर दोळे घालतात तीं मरणाच्या फॉर्मोणाक सापडनात, पूण तांचें तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून सोमेस देवदूता आनी भोक्ता सांगाती तुजे जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार Boga tucia wojwowa, od sorgi do końca i coj. Sorry sporaczyna, jedna taka coj, od sorgi do końca i coj. Bapa, खरोच तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porkotoja, Unoshivon pona porni, tu vedam kastodoili somia, Samsaracha sorvondara amshi
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची इकाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची भेटेकाय जागीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव मोबायलचा तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमचे दोळे बंद करूया. जेजूक दिनवासुया. ताचे कश्ट, ताचे खुरीस जो ताणें घेतलो आपल्या कुडीचेर आमच्या पातकां पासत, ह्या कश्टां पासत आमकां जैत मेळटा. हें रात जागरण जे आमी करूंक इल्लीशी तजवीज केल्या, प्रयत्न केला, आमच्याच जिविताचेर नियाळ करून ताचे सरचे अदीक लागीं सरूंक हो आमचो इल्लोसो प्रयत्न. तुज्या कश्टान आमकांय वांटो दी सोम्या. प्रार्थया. भोव दयाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. वो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलोल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. अशी बसूया. आयज प्राचीत काळाचो चवथो आयतार आनी आयज ह्या रात जागरणान तुमी वांटो घेतला आनी मिसाचे भेटीन वांटो घेतला. तुमकां सगल्यांक शाबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आख्खी मांडावळ सांबाळपाक जितल्यांनी आदार केलो तुमकां आमचे दिनवास. वेगवेगळे तरेन जाणी भाग घेतला आनी मिसळ जाल्यान देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 26,190 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,350 रुपया. सगळे मेळून 27,540 रुपया. फुडलो आयतार 17 मार्चाचे प्राचीत काळाचो 5वो आयतार. बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलेलो आयतार. 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक मादर तेरेसा ऑफ कलकत्ता समुदाय देवसागरान. दुसरें मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ एसोसिएशन. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दीस सांजेर 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळच्या
6:30 वाजता त्या उपरांत मीस. सांजेच्या वेळार 5:15 वाजता खुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस. आयज आमचे नायट विजील जालें. आतां आमची नॅक्स्ट लँटन एक्टिविटी 19 मार्चाचे आमचे फिरगोजेन कुमसारां जातली. मडमुगांवचे डिनरीन आतां कुमसारां सुरू जातात. 19 आमचे फिरगोजेन सांजेर 4:30 वाजता ते 6:30 वाजता आनी दाबोदली कॉपेलान 5 वाजता सुरू जातली आनी 7 वाजता सोंपतली. निमण्या वखदार कोणेच रावचें न्हू. सगल्यांनी वेळार कुमसाराक येवचें. आमचे यादनीक डिनरींतले हांगासर आमचे पासत आसतले तर तांकां आमी बेस्तीच दवरिना जावपाक सगल्यांनी वेळार येवंक मागता. 20 तारखेर लँटन तियात्र फारिझेव 7 वाजता जातलो. तुमी सगल्यांनी टिकेटी काडच्यो म्हूण मागता. आमी टिकेटी पाठयल्ल्यो आसात फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यां बरोबर. तशेंच आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसांतूय त्यो आसात, तुमी घेवच्यो. समुदायाच्यो जमाती 10 तारखेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली केविन रॉड्रिगीस हांच्या घरांत सांजेर 5 वाजता. 13 मार्चाचे फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफाज खुर्साची वाट करतली सांजेर 5 वाजता. सगल्यांनी खुर्साचे वाटेक वांटो घेवंक येवचें. 14 फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर मिटींग सांजेर 4 वाजता. 17 विद्वांचे आपोवणे ताळो आनी तारोण वाट हांगा कळोवंक लायता की विद्वांक रेतीर आसतलो सांजेच्या 3 वाजता पपेच्युअल साखर सायबिणीच्या कपेलान कुरपावाडो. रेतीराक वचपाक वास्को इगोर्जे लागीं तावन ट्रान्सपोर्ट आसतलो. ती सांजेच्या 2 वाजता सुट्टेली. नोटीस बोर्डार हाची म्हायती घातलेली आसा. मोर्मुगांव तालुका सिनियर सिटीजन्स फोरम कळोवंक लायता देर वील बी अ ट्रेनिंग कम मिटींग फॉर ऑल सिनियर सिटीजन्स एट चिकाली पंचायत हॉल ऑन 10th March 9:30 AM. आशिर्वाद दिवचे पयलीं 2 वाजता करीत फादराक कित्याक जायतो भार घेवन ताणें हो नायट विजील मांडून हाडला. त्या फादराक ताच्या पातकुराक होय आनी तुमकां समेस्तांक ज्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी हो वावर हातीन घेतला आनी वरोस चलयतात बरे भाशेन. आमचो बावाड दोदीक वाडोवंक प्रयत्न आमी करता ह्या नायट विजिला वरवीं. तुमकां समेस्तांक 2 वाजता बरे भाशेन तुमी आयल्यात देखून. म्हणटकूच जें कितें तुमी आयचे राती ओगडायलां न्हीद जॅम ती आतां भरून काडात. दिसभर न्हिदात. म्हणटकूच जें कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. म्हणटकूच रातची जॅम चुकल्या ती आतां भरून काडपाची. हो दीस तो दिसाची दिसपट्टी कामां तें आमचेर आहा. उबे रावया. सर्वीस फॉर तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाबानी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. E6 page number 80. E6. Deva carga auditolo ta cena sodan sva cantolo